खूप खोशेची गजाल आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येता त्या 18 तारखे दिसा समेस्त गोंयकारांचे अभिनंदन करपा खातीर गोंयकारां खातीर डायरेक्टली इंटरॅक्शन ते 18 तारखे दीस करपाचे आसात. तितून मागीर आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसतलो, बेनिफिशरीज आसतले. 18 तारखे दिसा हो कार्यक्रम गोंयांत म्हणजे डायरेक्टली व्हर्च्युअली जावपाचो आसा, जेणे करून गोंयच्या हेल्थ डिपार्टमेंट, कलेक्टर्स आनी बाकीच्या सगळ्या स्टाफ हांचे अभिनंदन करपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे डायरेक्टली लोकां कडेन उलयतले. त्या खातीर हांव लोकांक आव्हान करता की ताजो डिटेल प्रोग्राम्स फाल्यां जो आसा हो आमी पब्लीश करतले. ज्या ज्या जाग्यांचेर पब्लीक पार्टिसिपेशन जावं येता, ज्या जाग्याचेर आमचो हेल्थ डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट जातलो, ज्या जाग्यांचेर डायरेक्ट कॅबिनेट पार्टिसिपेट जातली, सगळे लोक म्हणजे कॅबिनेट पुराय, हेल्थ डिपार्टमेंट, परत कलेक्टर्स ह्याच्या ऑफिसांतल्यान आनी ताज्या भायर पब्लीक प्लेसी वयल्यान म्हणजे जशें रवींद्र भवन सांखळी, रवींद्र भवन मडगांव ह्याय जाग्या वयल्यान माननीय पंतप्रधान आनी ताज्या भायर पंचायती आनी PHC हातूंतल्यान डायरेक्टली तांचो डिटेल्स प्रोग्राम जो आसा हो फाल्यां आमी पब्लीश करतले. बट जाता तितक्या लोकांनी माननीय पंतप्रधाना कडेन इंटरॅक्शन करपा खातीर माननीय पंतप्रधान जे अभिनंदन करतलो ताज्या खातीर सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमान पार्टिसिपेट जावचें ह्या हांव लोकां कडेन मागता. आनी जेणे करून म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक जे कोण चुकून म्हाका उरले आसत जाल्यार हे वॅक्सिनेशनात पार्टिसिपेट जातले आनी गोंयांतलें 100% वॅक्सिनेशन आमी पुराय करपाक शकतले.